सोमारा म्हापशेचे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें। हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन सायबिणीचें बेसांव घेतलें। पळयात, गोंयचे फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचे सोमारा फेस्त जालें। मिलाग्रीस सायबीण लोकांची साबार दुयेंतां बरी करतात असो लोकांचो भावार्थ आसा। जाल्यार वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आंघोण्यो लेगीत करतात। तिचे मुर्तेचेर खोबरेल तेल ओततात आनी उपकाराची परतफेड म्हणून मेणाच्यो मुर्त्यो दितात। पळयात कांय उमेदीचे खीण। आज मिलाग्रीसच्या फेस्ताखातीर आज माझा वाढदिवस आणि वाढदिवसाच्या निमित्तान आज पयलीं लयराईचे जात्रेकूय गेलो आणि आज मिलाग्रीसचे फेस्त खास करून दोन्ही म्हणजे माझ्या वाढदिवसाच्या दिसा दोन्ही लयराईची जात्रा मिलाग्रीसचे फेस्त दोन्ही एकाच दिसा येला। दोगांचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांव मिलाग्रीस फेस्ताचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांगासर आयिल्लो। ताच्या बरोबर आमचे म्हापशेचे आमदार आनी उपसभापती बाब जोशुआ हांगासर आसा, आमचे नगराध्यक्ष आनी सगळे कावन्सिलर्स म्हापशेचे हांगासर आसा। ती खास करून हांव आयच्या ह्या फेस्ताच्योय बी समेस्त म्हापशाकारांक आनी गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा दिता की दोनूय एकूच दिसा येवप हेच आमी तशें म्हणटा की इट इज एन एकतेचें प्रतीक आसा। आमी सगळे जाण युनिफॉर्मिटी मेंटेन करता, सर्व धर्म समभावता मेंटेन करता हाचेंच प्रतीक हिंदू आनी कॅथलीक दोगूय जाण सगळे उत्सव जे आसा हे व्हडा संख्येन एकामेकाच्या मदीं मनयता हे जे प्रतीक आसा आनी त्याच निमित्तान आज हांव मुद्दामून ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांगासर आयिल्लो। थँक्यू। आज आमी मिलाग्रीसच्या फेस्ता निमतान हांगा सायबिणीचें दर्शन घेवपाक आयलो। हाच्या पयलीं आज लयराई देवीची जात्रा आसा, त्यामुळे दोन्ही जात्रा आनी म्हापशेचें फेस्त एकाच दिसा आसा। मोठ्या संख्येन हांगा हिंदू क्रिश्चन हे सबंद गोंय आनी गोंय भायले लोक मोठ्या प्रमाणात हांगा दर्शन घेवपाक येतात आनी ताका लागून हांव सगळ्या जाणांक आज सायबिणीच्या फेस्ताचे शुभेच्छा दिता। Similarly, आमचे शिरगांव आयज लयराई हेचे बी आयज दीस जावन आसा। हांव प्रत्येक गोंयकारांक ऑन दीस ऑस्पिशियस ओकेजन आय वूड लायक टू विश all the best in this year to come and may both shower all of us with their blessings. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान आमचो खबराकार।